फोंडे पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायकान सोमाराक गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश घेतलो। पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान व्यंकटेश नायकाक पक्षात येवकार दिलो। व्यंकटेश नायक फोंडेचो आमदार न्हय तर कामदार आसतलो म्हण थियेचो आदलो आमदार किरण कानोळकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दादाक बरे राजकीय भवितव्य आवडता। फोंडेकारांक इतलेच सांगिनशें दिसता की आयज मेरेन तुम्ही जायते आमदार पयले आसतले फोंडे भागान। थोडे आमदार असतात घरान असतात म्हणजे फाटल्या दारांसून पळटा, कोणाक फोन केलो फोन उबारिनात। हायफाय बिल्डर लॉबीतले आमदार गेले जाल्यार ते तुमकां फाल्यां आपले व्यवसाय कडेन वयतले, तुमकां आमदार तुमच्या गरजेक मेळचे ना। पूण दादा एक असो मनीस आहा, रातच्या 12 रातच्या 2 रातच्या 3 किंवा सकाळच्या 5 सुद्धा जर तुम्ही फोन केलो आकांताक जाल्यार हो तुमकां धांवन येतलो। हांव म्हज्यान अशें एक सांगूंक शकता फोंडेकारांक की तुमकां हे फावट येणारे विधानसभेच्या निवडणुकेन जो आमदार म्हणून आमी तुमकां फुडें हाडटा हो मनीस आमदार आसलो जाल्यार तुमचो कामदार आसतलो। तुम्ही ह्या दादा फोंडेकारांनी एक फावट मत मारप आणि 5 वर्सां झरोन घेवप तेजे कडसून कामां करून घेवप हे म्हजे फोंडेकारांक आश्वासन आहा। म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड जे तरेन गेली 5 वर्सां काम करता आणि विधानसभेत सुद्धा हेच्या पयलीं अपक्ष आमदार असताना पार्टीच्या अध्यक्षान जो आवाज उठयलो, जे काम केलें त्या कामाचेर तेणी 2017च्या निवडणुकीक 3 आमदार जाले आणि ते गोवा फॉरवर्डाचेर। आणि ते 3 आमदारां भितर 2 आमदार जे आशिल्ले ते आमचे बहुजन समाजाचे आशिल्ले आणि तांकां दोगांकूय मंत्रीपदां दिवन आमच्या ह्या बहुजन समाजाक एक तेणी न्याय दिलो। ना जाल्यार बाकीच्या खंयच्याय पक्षांनी आमच्या समाजा बहुजन समाजाचेर सदीत अन्याय केल्लो आसा। केन्ना इतली मंत्रीपदां आमच्या समाजाक किंवा आमदारकी सुद्धा दिवना। तेन्ना म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो खरोच जनतेचो पक्ष आसा आणि हो जनते खातीर काम करणारो पक्ष। तेन्ना हांवें जी म्हाजी 27 वर्सां जे काम केलें एक समाजसेवक म्हणून आणि ज्या पक्षान काम केलें त्या पक्षान आमची केन्नाच दखल घेतली ना। म्हणून जेन्ना फोंड्यान 2002 जी बंडखोरी केल्ली, एक हातीन काँग्रेसची तिकेट आणि एक हातीन बीजेपीची तिकेट, दोन्ही घेवन बंडखोरी केल्ली, त्यांच्या भुरग्यांक आज पक्षान प्रवेश करून परतीन आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक दुबेल्ले आसा। पक्ष जो गोंयकारपणाचे उलयता ह्या पक्षान अशे कामदारांची दखल घेवपाची गरज आहा। हांव किरणान वापरलेलें उतर वापरता की आमी जर दादा जर आमदार जालो जाल्यार तो फोंडेकाराचो कामदार आसतलो। आज मेरेन ताका तो पळयलो जाल्यार कामदारूच म्हणून वळखतात। म्हाका दिसता की सगळे समाजाचे लोक हांकां काम करून फुडें व्हरूंक शकता असो दादा ताजो टायम आयिल्लो आहा की ताणें आमदार जावपाचो। पण आमदार जातना तो आपूण जो कामदार आसा हें तो केन्ना विसरूचो ना। हें ताजे वतीन हांवूय सांगूंक सोदतां।